आयतार 13 ऑक्टोबर 2024 साद्या काळाचो 28वो आयतार. मुखेल वोड हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जानवायेचो ओतमो म्हजेर देंवलो. नियाळाक आदार. एका गांवांत एक गरीब मनीस आसलो. आपल्या जिवितांत सदांच तो दुसऱ्याक पावतालो. त्या गांवांत एक तरणाटो आसलो. वायट जिवीत जियेतालो. ह्या गरीब मनशान ताका पळयलो आनी ताणें ताका आपले सुरशी आपोवन ताणें ताका समजायलो. कितें बरें आनी वायट ताचेर नदर मारून जिवंक शिकयलें. ह्या मनशान देवान आपणाक दिल्ली जानवाय उजार करून त्या तरणाट्याक जेजूशी हाडलो. शुभ वर्तमानान आमकां एक खरो पाटलावदार वो शीज जावंक आपयता. जिदेव लोक समजतालो संवसारी गिरेस्तकाय आसप म्हणजे देवाचो आशिर्वाद आसलोलो. कित्याक आदल्या तेंपार गिरेस्तकाय आसलोलो मनीस जावं गरिबांक पवीत सोबेक आनी हेर डोनेशन दिवन नांव कमायतालो आनी आपली जबाबदारी पाळटालो. गिरेस्तकाय आसलोलो मनीस घोड्यांचेर वेतालो आनी लोक तांकां मान दितालो. जेजू आमकां शिकयता सर्गीच्या जिविताचे यात्रेन गिरेस्तकाय एक व्हड आडखळ. जेन्ना आमी आमचें ज्ञान मोन सर्गीच्या वस्तूचेर घालता तेन्ना आमी जैतिवंत जाता. जेन्ना बऱ्या जिविताचेर लक्ष घालून जियेता तेन्ना साश्टाचें जिवीत आमकां एक इनाम जाता. त्या पासत देवान म्हाका जानवाय वो गिन्यान दिलां तें म्हाकाच दवरूंक न्हय पूण तें दुसऱ्यांक वांटूंक. म्हजो थाराव शुभ वर्तमान पोरगोटूंक आनी साश्टीक जिवीत जोडूंक वावुरतलो.